हरमल गांवान आहात आणि सत्यवान नानोस्कर तेजे खूब दीस रिक्वेस्ट आसली की आपणाक एक गाडो दिवचो कित्याक घरान तेंचे सोर्स ऑफ इनकम व्हेरी इम्पॉर्टंट कित्याक तेंची फॅमिली जर चलतली जाल्यार खंयच्यान तरी सोर्स ऑफ इनकम जाय आसला तर आमी तेचे दखल घेवन आयज आमी तांकां ह्यो एक ल्हानसो गाडो उदरगत संस्थे मार्फत तांकां दिल्लो आसा की आनी अशें न्हू की पयले फावट करता हे आमचे चालूच आहात आमी म्हयन्यान म्हयने एक गांवान कोण गरजूवंत आहा आनी ताका जे सोर्स ऑफ इनकम जनरेट आपूण स्वताच्या बळाचेर इनकम जनरेट करपाक जाय तशें आमी खुबशे हे प्रकल्प फुडें व्हेल्यात आनी प्रयत्न चालू आसतले गाडयेंत न्हू पूण कितलेशेच महिला आहात ती कोण शिवण करूंक सोदतात आनी कितें म्हणजे आपले स्वताच्या बळाचेर 4 पयशे जोडू शकतात हांकां आमी मदत करीत आहात आमी म्हणटात आमचे स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटात आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान जे सुरवात केल्यार अशें न्हू सरकारूच करतलो आनी वाट पळयतले आमची जबाबदारी आहा आमी कितें तरी करचें म्हणजे आमी कशें स्वयंपूर्ण सगळ्यांक करपाक मदत करची कित्याक सरकार करतलो आनी आमी वोगी रावतले अशें न्हू सरकाराक आमचोय तेंको जाय आनी आमचोय सपोर्ट जाय अशा गोश्टींनी सो त्या प्रमाणे आमी प्रत्येक टायमाचेर उदरगत संस्थे मार्फत असले कार्यक्रम घडोवन हाडटात। आयज हरमल गांवांत आमचो एक सत्यवान नानोस्कर एका उदरगत संस्थेच्या अंडर आमचे जीत भाईन आयज एका एक स्वयंपूर्ण अशें गोंयच्या हितूनसून आयज ताका एक आमचे धंदो करच्या खातीर ताका एक गाडो दिल्लो आसा सो तेणी बरे भशेन चलोवचो आनी आपले फॅमिली पोसपाचे आनी भाईकूय थँक्यू म्हणटा की ते आयज आमचे खूब तेणी त्रास काडलेले आसा आनी हे त्रासानसून तो आयज खंय तरी निकतो तेणें धंदो स्टार्ट केला तो तेजो बरो सक्सेसफूल जावचो आनी भाईन ताका गाडो दिल्या बद्दल थँक्यू म्हणटा। नमस्कार। आयज भाईन तुमकां गाडो दिला कितें सांगूंक सोदता? भाईन आमची गाडो दिला आमचे पोट भरपाचें दिलें म्हणजे म्हाका आमच्या एका हेचेर काम जायना न्हू पोट भरना भाईन आमकां गाडो दिला म्हणजे म्हाका तेका आतां फुडें तेचो अशें सगळ्यांक कितें हें दिवपाचें आमकां। कितें दिसता तुमकां आयज भाईन तुमकां गाडो दिला? भाईन गाडो दिल्ल्या बद्दल भाईचे अभिनंदन करता थँक्यू म्हणटा।